आयज एक न्यूज स्प्रेड जाता की तुका पेडणे पुलिसान समन्स धाडला कितें एक्झॅक्टली म्हाका खबर ना बाबा, तुमकां खंयच्यान कळ्ळा तें खबर ना. म्हाका तरी समन्स अजून काय येवना. म्हाका एक कॉल आयिल्लो अप्रॉक्सिमेटली अबाउट अर्द वर पावण वर पयलीं की आमच्या दुसऱ्या घरा कडेन ओल्ड गोवाच्यान पुलीस आयल्ले म्हणून. पण आय एम नॉट शुअर वॉट इट इज. आय एम गोईंग टू गो आउट ऑफ कंट्री रायट नाव. आणि हांवें तांकां सांगलें की बाबा आमचे हुएवर स्पोक टू मी क्लेम दॅट देर इज समथिंग बट आय हॅव नॉट रिसिव्ड एनी समन्स. आणि स्पेसिफिकली जर तुमी जे रिपोर्ट केला 11:30 आपयल्लो म्हणून जाल्यार समन्स शोड्याक आमी इवन एस्टरडे काल तरी काय येवं नाशिल्लें म्हाका. आज सकाळी पर्यंतूय येवना. अजूनय हातान म्हज्या काय पडना. हांव 5 दीस आउट ऑफ कंट्री आसतलो. सो इफ एट ऑल दे वॉन्ट टू कॉल मी दे कॅन कॉल मी. आय विल गो देर. आय डोंट नो वॉट इट इज ऑल अबाउट. बट तुका कांयच इंटिमेशन ना कितें? नो इंटिमेशन एज फार एज अप टू 12:30 पर्यंत तरी काय इंटिमेशन ना. वॉट एक्झॅक्टली? आता तुका ऑनेस्टली सांगपाचें म्हणल्यार म्हाका काय खबर ना. हांवें प्रेसिडेंटशीप घेतल्या ती इलेक्शन जावन नियरली 4 म्हयन्यानंतर 5 म्हयन्यानंतर. त्याच्या पयलीं कोणी कितें केला कोणी खंय लायला तें म्हाका खबर ना. पण अशी म्हाका दिसता हे कित्याक विशय स्टडी करचो पडटलो वॉट एवर इट इज दॅट. म्हाका आनी स्टिकर जे कितें म्हणटा किंवा पेंटींग जे कितें म्हणटा म्हाका दिसता बीजेपीन एक अभियान सुरू केलां पेंट करपाची कमळां. आनी अशी कमळां खंय खंय पेंट केला तांणी आपल्या पार्टीचो सिंबल आनी आपल्या पार्टीचें नांव. सो आय थिंक लेट द समन्स कम. लेट मी अंडरस्टँड वॉट द प्रॉब्लेम इज. कसली स्टिकरां हांवें काय केन्ना कोणाक स्टिकर लायना आनी म्हाका लावपाची इच्छाय ना. आनी प्रॉबेबली जर तांचे कितें एलिगेशन आसत इट इज ऑब्वियसली पॉलिटिकल. कारण जी गोष्ट सरकार एडवर्टायज करून करता त्या गोष्टीक दुसऱ्या पार्टीक समन्स काडप अकॉर्डिंग टू मी इट इज पॅटी पॉलिटिक्स. कांय मेळना म्हणून एक पॅटी पॉलिटिक्स सुरू करप आनी अदर सायड पार्टींक हॅरेस करप ही बीजेपीची खासियत आसा. आनी त्या खासियतांतल्यान पेडण्यातल्यान प्रॉबेबली येता. सडनली पेडण्या खंय कोणी कितें पेंट केला म्हाका तरी खबर ना. पण ओनली समन्स वील आन्सर दॅट. आय विल इफ रिक्वायर्ड आय विल गो देर बट आय एम नॉट देर फॉर नेक्स्ट 5 days. सो लेट अस सी व्हेनेवर आय गेट इट. इलेक्शन जावन ऑलमोस्ट 1 year जालें बट समन्स हांव जड जाला बीजेपीक. कारण फाटले 6 म्हयने किंवा वर्स ज्या टायमारच्यान हांवें पार्टीची आप आदमी पार्टीची प्रेसिडेंटशीप घेतली त्या वेळांतल्यान आमी बीजेपीचो वेगवेगळी जी करप्शन आसा वेगवेगळी जी कांड आसा ती भायर काडत आसा. आज परिस्थिती अशी आसा जे आमी बोवाळ घालताले रस्ते हे ते तो आज ताजो गोवा हायकोर्टान स्वताहून सो मोठो कॉग्निजन्स घेतले. हाजो अर्थ खंय तरी पाणी मुरता. आनी ते करता आसतना बीजेपीक जर खंय तरी कोण तरी त्रास करपाक लागलो तांचे ते कांड आसा तांची जी करप्शन आसा तांची ज्यो इलिगल प्रॅक्टीस आसा त्यो खंय तरी भायर काडपाक लागलो की तांकां खंय तरी दुखूंक लागता. आनी दे स्टार्ट हॅरेसिंग. नाव इन दीस केस this is nothing but harassment. Probably it looks like to me because ना हांवें पोस्टर खंय लायलें ना हांवें खंय कोणाक पोस्टर लावंक दिलें ना कोणाक ऑर्डर आसा. I don't understand why I am required in the matter. But if they have called me, I have to respect police. I have to respect their summons. When I get it, I will attend police station.